पर्वरे वाठार कशे रितीन नितळ दवरून सुंदर करचो ह्या खातीर वाड्या वयल्या लोकांच्या मतांची गरज आसा। ह्या संदर्भात मंत्री खंवटे बरोबर थळाव्यांची संयुक्त बसका जाली। आरडीएक्सको खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळे डिपार्टमेंट बरे काम करता, सगळे डिपार्टमेंट वाईट काम करता ते थारावपाक हांव जज न्ही। म्हाका दिसता ईच रेजिडेंट इज जस्टिफाईड व्हेन ही पुट्स हिज ग्रीवेंसीस। जेन्ना तो सांगता आपले सारकें ना जाल्यार आमी सदांच म्हणटा की रेजिडेंट सांगता तेच is something which we should go and ensure a smile on his face. तुम्ही सगळ्यांनी आपले आपले विचार मांडले। हांव सर्व्हिस रोडाच्या बाबतींत उलोवंक एक सुरवात करपाक म्हणल्यार सर्व्हिस रोड केल्लो कित्याक? सर्व्हिस रोड केल्लो दोन गोष्टी खातीर। एक आमच्या पर्वरकारांक टू डिलिंक फ्रॉम द मेन हायवे, कित्याक एवरीबडी वॉज टेकिंग द ओल्ड रोड टर्निंग एंड देन कमिंग अक्रॉस। सो द होल आयडिया वॉज फॉर अस टू लिंक आवरसेल्व्स इनसाइड आणि भितरले लेन्स वापरून आमी वी विल कनेक्ट टू ऑल इंटरनल एरियाज। Traffic will be diverted. At the same time, problem जे हायवे फेस जाता आमच्या लोकांक जावचे ना हे चिंतून आमी सर्व्हिस रोड घेतलो। सर्व्हिस रोड घेता आसतना आनी एक आमी पळयलें की सिनियर सिटीजनांक चलपाक जागो नाशिल्लो आनी ताच्या खातीर पेडेस्ट्रियन वॉकिंगा खातीर बोथ साइड्स वी सेड वी विल टेक इट अप एंड वी विल ऑल्सो ब्युटिफाय द लोकेशन। वी वॉन्टेड टू कॉल इट अ palm road. A palm road where we started putting palm trees. हे पैसे सरकारान दिवनाशिल्ले तेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो आनी जवळ जवळ लोकांकडे फ्रेंड्सांकडे जाले हांवें स्वता पैसे घालून म्हाका दिसता वी हॅव बॉट दोज प्लांट्स ईच प्लांट ऑफ दॅट हायट वी हॅव पेड अबाउट 3000 रुपीज देर सांगेच्यान हाडिल्ल्यो। लोकांनी रातचे कराटे किक्स मारल्यो, सकाळी फुडें कोणे तोडून दवरल्यो आनी पद्मा आमचे बाय गौरी पेट्रोल पंप शी हॅड टेकन इनिशिएटिव्ह ऑन हर दॅट शी विल वॉटर ऑल द प्लांट्स अलॉंग द हायवे which we had done in वनमहोत्सव। तुम्ही समज खूपशी झाडां पयली आम्ही 3 वर्सां पयलीं ते वनमहोत्सवाक घाल्ली, ती झाडां आतां एक एक ग्रुप घेवपाक लागिल्लीं आसा। If you notice back on the service road, you will find that these plants have slowly started growing. The median between the service road and the highway. आणि हे करता असताना थंय उदक कमी जाय पडटा आणि जी शेडी ट्रीज आसा तीच आमी हातान घेतिल्ली। पंचायतीक खबर आसतलें, आमच्या टीमीक खबर आसतलें कि continuously we are only into the development activities and things move and make our place better, but these are the deterrents. But this is not stopping us from doing what we are doing, and we will ensure that तुम्ही जे issues घेतल्यात ताजेर एक सुझाव एक काढपाक एक सोल्युशन काढपाक जातून I would say at least 70 to 75% of the issues you have raised as far as service road is concerned is tackled. गार्बेजच्या बाबतीत हाऊस टू हाऊस कलेक्शन सुरू केले, ओपन एरियाज क्लिनिंग केले, लोकांनी इल्ले आमकां हाडून दिले की गार्डन वेस्ट व्हरपी कोण ना, गार्डन वेस्टा खातीरूय आमी सुरवात केली। बीन्स आमी सेग्रिगेट घरा कडेन जावचे म्हणून एक वेट वेस्ट आणि एक ड्राय वेस्टा खातीर बीन्स पंचायत तर्फे फुकट ईच रेजिडेंटाक दिवपाक लायल्या।